काही इन्सिडंट घडलो जे चोराव आयल्यान आहा थंय एक फेरी जी संक जाली ताजी तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? नाही, ही फेरी आसा ती अँकर केल्ली हांगा आनीक रातचे 11क जेन्ना ऑपरेशन काबार जाली तेन्ना 11:30 तांणी नोटीस केलें की त्या जे बॉयन्सी जावपा खातीर थोड्योश्यो टाकी आसतात तातूंत भितर एअर टायट टाकयो त्यो तातूंत भितर वारें आसले नंतर ही फ्लोटींग बोट फ्लोट जावपाक करता खातीर आनी तातूंत भितर तांणी उदक पळयलें आनी नॉर्मली तें उदक वतालें की बारीक बारीक लिकेजीस आसा तातूंतले हे जे डेकावेले पावसाक पडलेले उदक तें थंय सॅच्युरेट जाता आनी तें तातूंतल्यान वचपाक लागलें म्हणून तेणें तें बालद्यांनी काडलें उदक काडलें आनी ताजे नंतर ते न्हिदपाक गेले आनी ते त्या फेरीचेरूच ते न्हिदताले मदीं रातचे 2:00 तांकां ती फेरी हालपा लागली मातशें टिल्ट जाता अशी दिसली आनी तांकां संशय आयलो की कितें तरी जालां म्हणून ते परत येवन टँकान पळयलें जाल्यार टँक भरलो म्हणजे अर्दो टँक आसा ती बुडपाक लागली म्हणून ते देंवले तातूंत भितर त्या मॅन्युअला भितर आनी तें उदक काडून काडून भायर मारलें पूण तोपर्यंत एक वटच्यान वादळी वारोय आयलो आनी एक वटच्यान उदक आनीक चड भरपाक लागलें आनी ते टँकान भितर ते गेले आतां आमकां पळोवपाक जाय ते टँकान गेले कारणान कितें जालें एक सायडीन तो लोड जालो एक सायडीन लोड जातकच ती मातशी टिल्ट जाली टिल्ट जातकच परत आनी उदक सगळें भरलें आनी ती मातशी ड्रिफ्ट जाली आनी भितर गेली सो हे आयज ताजें एक पोजिशन आसा तें वयर आसा आनी दुसरें जे इंजीन सायड आसा तें सकयल गेल्लें आसा हेवी आसली कारणान आनी ती त्या टाकयांनी उदक गेल्ली कारणान सो आमी आतां ते रेस्क्यू करपाक ते साल्वेज करपा खातीर त्यो टिमी आपयल्ले आसात आनी त्यो टिमींतल्यान आयज जेन्ना हांगा मातशे लो टायड जातले ते लो टायड जाता तेन्ना उदका लेवल मातसो कमी जातलो तातूंत भितर 2 टॅक्नोलॉजी पळयतात आमी एक पंटून तातूंत भितर घालपाचो आनी तो मागीर म्हणजे एक सिस्टमांतल्यान वयर काडपाचें तें पोंच्यान वयर येवपा खातीर आमी जसो गाडयेक लिफ्ट लायता त्या प्रमाणे तो पंटून भितर वचून जो टँक आसता तो टँक भितर घालून करपाचें दुसरें आसा तें आमच्या गोंयान भितर टॅक्नोलॉजीन ना ताका तो बलून सिस्टम म्हणजेच आमी जशी वॉटर बॅड बी आसता तशी भितर बॅड घालप आनी मागीर ताका वारो मारप आनी तें परत वयर काडप सो आमी पळयतात की ज्यो सर्विसीस कोण दिता पळय न्ही तांचे कडच्यान आतांच आमचे डायरेक्टर उलयले आसात ते पूण तो 2 टाकयो घेवन तातूंत भितर थोडें उदक घालून त्या फेरयेच्या पोंदाक वतकच ताका ऑटोमॅटिकली वारें घालून ते वयर काडटा तेन्ना तें उदक भायर पडटा आनी तें वयर येता सो साल्वेज करपाचो पूर्ण आमकां हें आसा की इंजीन जातलें साल्वेज आनी बाकीचें फक्त आमी पळयतले की मागीर एग्जामिनेशन करतले रिजन हाचे फाटल्यान कितें उदक त्या टँकान कित्याक लागून वता जर सायडीक दवरिल्ले जे वेंट आसात ते बंद जाल्ले ते नोटीस केले ना नेग्लिजन्स जालें काय कितें लागून तें कारण आमी जेन्ना ह्या हाजेर एलिवेट आसता पळय ताजे सकयल हे टँक आसतात हे ते एलिवेट्स ते ओपन केले जाल्यार सादारण 2 इंचाचो ताका बॉर्डर आसता जो पर्यंत 2 इंच वयर पावसाचे ह्या हातूंत भितर उदक साचना तो पर्यंत ते टँकान वचपाचो प्रश्न नासता आनी इतलें उदक पावसान म्हणजे एखादे वेळेस सारकोच ढगफुटी बी जाली जर जाय जाल्यार वचपाचें खबर ना राती कितलो हेवी पावस पडटा सो अदमास सर केन्ना मेरेन ती फाल्यां पर्यंत वतली आयज रातचे सगळें ऑपरेशन सुरू जातलें आमी हायर करपा खातीर सर्विसीस घेतिल्ले आसा एक्सपर्ट हे जे ह्या हातूंत भितर आसात जे साल्वेज करतात ते करतले आनी अदमासी जितली फेरयो आहा ताचेर इन्स्पेक्शन बी जातलें जे ओल्ड फेरी ताजें ऑडीट जाल्लें आतां परत एक फावटी सेफ्टी ऑडीट जातलें आनीक आमचे बाकीचे इक्विपमेंट्स कितें आसा हे सगळें टेस्टींग जातलें आनी ताच्या नंतर परत एक फावटी वी वील नॉट टेक ऑल म्हणजे कोणाक सेफ्टीच्या वच्यान आमी कॉम्प्रोमायज करचे ना हे पयली फावटी जाल्लें आसा आनीक ताजे रिजन्सूय काडटले वेदर जे वेंट आसात ते वेंट बंद जावन हांगा उदक सॅच्युरेट जालें आनी ते मागीर टाक्यान गेले काय कितें पळयतात आनी बाकीच्या फेरी बोटीन आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा उदक जर मोठ्या प्रमाणांत गेलें जर जायत ते वेंटांतल्यान पास जाता सो ते सांगताले की त्या वेंटाक जी पायप आसा ती बारीक आसा पूण अजून पर्यंत इतके वर्सां 15 वर्सां जालीं त्या फेरीक अजून पर्यंत कांय प्रॉब्लम जाल्लो नाशिल्लो आतां पयली फावटी हो प्रॉब्लम जाल्लो आसा वॉट वेंट रॉंग हें आमी पळयतले Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.